मंगलम. नमस्कार. आज आमकां जॉईन जाता आसाची मुलकीचे श्री गणेश कामत माम हांणी ध्रुवा इंजिनियरिंग म्हणून एक कंपनी चलयताची. हे इडी इंडियांत कसन आसा वन ऑफ द लिडींग इंजिनियरिंग कन्सल्टंट्स हांणी. गणेश माम तुम्ही आज हवनांत आनी हवन परफॉर्म केले आनी इकडे स्वाम्या वर्स बी तुमकां मेळचें म्हणलें. कशें टोटल ओवरऑल एक्सपिरियन्स आनी आमगेले मठाचे एक एम्बियन्स पळयले, एक एनवायरमेंट पळयले, टोटली तुमकां कसं फिलिंग्स आनी हे तर सांग. हें 550 वर्षाचे इतली जनान जप केलेले 550 कोटी पयशे वयर कोर न्हू. त्या जपाक एक आमकां एक यागाक भविष्य तें मेळचें आमगेले पूर्वजन्माचें एक कसं की आमगेलें फल आसूं का. दुड्डवान जावो ना म्हणजे खंयचे विशय निमती जावची न्ही. हें आमगे स्वाम्यान एक मनाक घेवन समाजा छांग जावं का म्हूण उद्देशारी केल्लें. हें एक याग केल्लें न्हू. आमी एक ताजे पार्ट जावचे हें आमगेले पूर्वजन्माचे आमगेले एक योग म्हणून येता. आनी केल्ले क्रम जेवो शिस्तू जेवो स्पेशली शिस्तू म्हणटा हांव. आनी ते क्रम देवाक पांय पडचे तुलन स्टार्टिंगा तुलन देवा पांय पडचे तुलन दोन स्वाम्याला गुरुला आशिर्वाद घेवन ताजे नंतर हांगाचे आचार्य वर्गाला तांगेले ಒಟ್ಟು मेळ्ळेवन तांगेले दिला डायरेक्शनारी एक चूर शिस्तू चुक्का नातिले, टायम चुक्का नातिले केल्लेले ते हांगेले आडಳಿತ मंडळीक निजावन आमी हें करता एप्रिशिएट करपाचीच. आनी कितली ताई चंदाय म्हळ्यार स्वाम्यान प्रत्येक मुमेंटार आमगेले वटी येवन मेळ्ळून तांणी एक आमकां प्रितीर एक आशिर्वाद दिवन आनी तांणी जेवणां कितली ताई म्हळ्यार जेवणां वताना जेवणां आमकां जेवणां अरेंजमेंट जाता रे. सो आमी खुद्द येवन पळोवन आमी करता आमी खुशेर आसा पळोवन तें पळोवन एक तें भाग्य तें तितलें एक आमकां कॅर घेतिलें इतलें एक हें प्रिती दिलेलें धन्य असं एक फंक्शन अटेंड जालेलें. आणि पहिले कशें मठ आशिल्ले 2-2.5 वर्सां मागशी आनी आतां कसं रिकन्स्ट्रक्शन जाल्या नंतर कितलो डिफरन्स दिसता तुमकां? डिफरन्स अजागाच्या अंतर आसा. आतां फुडल्या मठाक आनी आतां मठाक आमी एक पळयल्यार तें ऑफकोर्स हांव एक इंजिनियरींग कन्सल्टंट. हांव एटलिस्ट कोरिलेट करता खंय आशिल्लें कसं नाशिल्लें कशें जाल्यार मेन कसं म्हळ्यार तांणी तें प्राचीन कसं संस्कृती आशिल्लें तें कसं तांणी मॉडर्नायज करूं वचचें न्ही. ताकाच तें सेम थीम फॉलो कर न्हू. तें करेक्ट ताकाच एक हें दिवन एक लायक एक मॉडर्नाकय जावची तशी मॉडर्न फ्युचराक जावची तशी एक एनवायरमेंट आसा. प्लस मालगड्यान कोण येयले ते दंपन येतिले तें आपास एक उद्दन दाखोवन हें आमगे संस्कृती म्हूण दाखयला. हॅट्स ऑफ टू द आर्किटेक्ट अँड कंप्लीट वर्किंग फोर्साक. भारी खुशी मात भारी खुशी. आपास येवन अनेक फावटी एक जो 2 दिसांक राबून सेव करता म्हूण आसा तितलेक मनांत एक नंबर कसं म्हणचें इमोशन्स आसात. आनीक कशी म्हळ्यार गोवा म्हळ्यार बरी विंगड एक्टिविटीकाची म्हूण टुरिजम म्हूण आशिल्लें. हें स्वाम्यान एक रामालय हें तें केल्लें निमती हें आतां गोंय जावन गेलां. आमकां देवालय भेटूचे एक लायक एक धार्मीक स्थळ जाल्लीं आतां पुराजांनी येवन खूश पावता स्थळ जालां. तें एक सांगचें भारी खूश पावता अशें आमी. मुद्दाम थँक्यू व्हेरी मच मामा जॉईन जाल्ल्याक आनी तुमी फूल 11 डेसांक उरताच म्हणून आमी विश करताच. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.